सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवां परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सगळ्या. जेजून आपणाचेर विस्वास दवरलो त्या जुदेवांक म्हणलें, तुमी म्हज्या उतरा प्रमाणे चलशात जाल्यार तुमी म्हजे खरे शिश्य जातल्यात आनी तुमकां सोत कळोन येतलें आनी सोत तुमकां स्वतंत्र करतलें. ताणें ताका म्हणलें, आमी अब्रामाची संसद आनी कोणाचेच गुलाम आमी केन्नाच जावंक ना. तुमी स्वतंत्र जातल्यात अशें तूं कसो म्हणटाय तर? जेजून तांकां परतीपाळ केलो, हांव तुमकां सोत सांगतां, पातक करता तो पातकाचो गुलाम सदांच घरांत उरना, पूत तो सदांच घरांत आसता. ह्या पासत पूत जर तुमकां स्वतंत्र करीत तर तुमकां खरीच सुटका मेळटली. तुमी अब्रामाची संसद म्हूण हांव जाणो, तरी म्हजीं उतरां तुमचे भितर रिगोनात देखून तुमी म्हजो जीव काडूंक सोदतात. जें हांवें म्हज्या बापा सवें देखलां तें हांव सांगतां, आनी जें तुमी तुमच्या बापायचें आयकलां तें तुमी करतात. ताणें ताका परतीपाळ केलो, अब्राहम आमचो बाप. जेजून तांकां म्हणलें, तुमी अब्रामाचे पूत जाल्ल्यात जाल्यार जें अब्रामान केलें तें तुमी करतले आसल्यात. पूण देवा कडसून आयकल्लें सोत हांवें तुमकां सांगलां तरी आसतना तुमी म्हजो जीव काडूंक सोदतात. अब्रामान अशें करूंक ना, तुमचो बापूय करता तशेंच तुमी करतात. ताणें ताका म्हणलें, कामचारान आमी जल्मान येवंक ना, आमकां एकलोच बाप आसा तो देव. जेजून तांकां म्हणलें, देव तुमचो बाप जाल्लो जाल्यार तुमी म्हजो मोग करतले आसलेत, कित्याक हांव देवातावन उपजलां आनी आयलां. म्हजेच कुशीन हांव येवंक ना, पूण ताणें म्हाका धाडला. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. म्हाका न्ही तुका